पणजेचे सफाई कामगार महापालिके आड बुधवार सावन चड्डी बांदयान आंदोलन करपाचे आसात। मागण्यो तडीक लावंक तांणी 21 दिसांचो प्रास दिल्लो। तो सोपून 38 दीस जाले निमणे कामगारांनी आंदोलनाचो निर्णय घेतलो। सध्याक कोयर उखलून आंदोलन चालू दवरतले, पूण महापालिकेन मागण्यो कानामानार घेतल्यो ना जाल्यार खंयच्याय खिणाक कोयर उखलपाचे बंद करतले म्हूण कामगार युनियनान सांगले। आमदार म्हणटा कामगारांनी नाकारार्थी विचार करचो न्ही। फाल्यां त्याची बिगिनिंग म्हणून एक सुरवात म्हणून पणजे महानगरपालिके कडल्यान चड्डी बनियान आंदोलन सुरू जातले। चड्डी बनियान जे आसा न्ही ते आंदोलन सुरू जातले आनी हे चड्डी बनियान आंदोलन जे ते सारके खरोखरच म्हाका दिसता आमच्या डिफेन्स मिनिस्टरान सुद्दां दिल्लीच्यान मुद्दम हांगा येवन पळोवं सारकें आसतलें। मासी खावंक जर आमी येतात जाल्यार ह्या गरिबांचे जे आसा न्ही जे हाल जाता ते पळोवपा सारके तेंच्यांनी येवं सारकें अशें। आनी भितरल्यान कितें जातलें, भितरल्यान सरकारचे जे आसा स्थानीक सरकार म्हण किंवा जे संबंधीत सरकार म्हण, खरो म्हणजे हो प्रश्न जो आसा न्ही स्थानीक सरकाराच्या जे ज्युरिसडिक्शनांतलो आसा एका म्हणजे सारकें म्हणजे महानगरपालिकेच्या महापौरान सोडये सारको हो प्रश्न आसा काय। पण महापौराच्या आड कमिशनर येयल्या कारणान काय सरकाराच्या भितर कोर्टान हो बॉल वता। आमदार म्हणतात सरकाराचो मागण्यांचेर विचार चल्ला, काय मागण्यो जाग्यार घाल्यात। मुख्यमंत्र्याकी तांचे बद्दल सहानुभूती आसा, तांचे MACPचे बाकीचे बारीक बारीक डिमांड सगळे आमी एक्सेप्ट केल्या। म्हाका दिसता खंय तरी तांणी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळोवन हो स्ट्रायकार वचचे न्ही ही म्हजी तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। कॅनडात चालू आशिल्ल्या बायलांच्या वर्ल्ड कपात डिफेंडिंग चॅम्पियन्स जपान क्वॉर्टर फायनलीत पावले। मंगळारा राती जाल्ले प्री क्वॉर्टर्सांत जपानान हॉलंडाक 2-1 गोलान मारले। क्वॉर्टर फायनलीत जपान ऑस्ट्रेलियेकडेन खेळटले। इतल्याने खबराची हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।